कॅप्टन ऑफ पोर्ट हे स्पेशल हे मिटिंगेक हांगा हाजीर जाला आनी आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक ताका आमी रिक्वेस्ट केल्लें कॅप्टनाक की आमी आमचे हे मिटिंगेक येवन आमकां ते सर्क्युलर जो येयला सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो की एवरी बोट जो पॅसेंजर लॉन्च आहाय तेणी अकॉर्डिंग टू द पॅसेंजर आहाय त्यो आमकां ते इन्शुरन्स करपाक जाय. आतां हें आमकां एक एक्स्ट्रा बर्डन आमकां जालें. आमचे बोटीक पॅसेंजर लॉन्चीक आमचे कडेन इन्शुरन्स आहा प्लस आमचे जे मनीस जे बोटीर काम करता ताका इन्शुरन्स आहा पूण जे आमचे पॅसेंजर बोटीचेर जे कोण वयता ताका स्पेशल तेंचेय इन्शुरन्स आमच्या बोटीचेर आसपा जाय आनी आसपा जाय कशें ते अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ द बोट. म्हणटकच हो एक व्हडलो बर्डन आमचे कडेन आयज पॅसेंजरचे बोट आमी चलयता हार्बर तेंचेर आमकां येयल्लो आहा. सो हेच मिटिंगेक आमगे सगळे शिपर्स जे वास्कोचे जे एजंट्स हांकां स्ट्युअर्ड्स तांकांय आमी हिंगा आपोवन डायरेक्टली आमी एक डिस्कशन आमचे मदें जालें आनी ते अशें जालें की आमचे द इन्शुरन्स कंपनी ज्या आमचे बगले येवन तेंचेय एक सजेशन आयज आमकां मेवलां. बट फायनली हे डिस्कशन अशें जालां की सेंट्रलाचे जे सर्क्युलर जे नोटिफिकेशन येयलां ते 100% आमी एक हें करपाकूच जाय मानून घेवपाक जाय कित्याक ना कित्याक आमकां कॅप्टनाक वो कोणाकूय आमकां त्रास करूं नाका पण कशें तरेन करप आनी कशें बर्डन हेजेर करप ते आमचें डिस्कशन जालां आनी तें डिस्कशन जावन आमी जे वर्किंग इन्शुरन्स कंपनी कडच्यान घेतले आनी तेजेर बसून आमी एगेन परत हे हेजेर आमी बसून आमी एजंटा कडच्यान आमी डिस्कस आमी करतले. पॅसेंजर लॉन्च ओनर्स एसोसिएशन इज इट विलिंग टू अग्री विथ दॅट इन्शुरन्स तुमी करतले करचे ना? ना आतां ते कडेन आमी आयज आमी मिटींग आपयलो म्हणटकच आमकां 2 इन्शुरन्स कंपनीज आमचे कडेन एप्रोच जाल्या. एक बॉम्बे सान येयला स्पेशली हे मिटिंगे लागून दुसरो आमचो आनीक गोंयचो जो एक इन्शुरन्स कंपनी येयला. सो म्हाका दिसता अशें हालें आनी कोणूय येवपाक शकता. सो सगळे कडच्यान आमी एक घेतले तेंगे वर्किंग घेतले वो तो कॉस्ट काडटले आनी ते अकॉर्डिंग ते वयतले आनी जेन्ना काडले म्हणटकच आमी आमचे जे एजंट शिपर हे जे कोण आहाय ते कितें ते पॅसेंजर हाडटाय आमच्या बोटीचेर आनी ते घेवन वयता न्हू सो तेंचे कडेन आमी बसतले. कॅप्टन पोर्टा आपण घेऊन डिस्कस केला आमचे इश्यू आमचे नियरली 37 पॅसेंजर लॉन्चीस आसा. वी कॅरी पॅसेंजर फ्रॉम हियर टू देअर एट देअर पॉइंट वेअर दे गॉट बोटीचेर बोटीचेर दॅट मिन्स एजंट शिपर्स स्टीवडर्स शिप टेंडर्स हे आमची क्रू नॉट आवर दिस थिंग वी हेल्प देम टू कॅरी फ्रॉम दिस एंड टू दॅट एंड. सो वी do our this thing insurance of the boat and our crew that is unnamed but still this is an extra burden and we are not able to share it so we call this meeting how to go about. So captain of port has given us this thing we have to go it as per this and which the shippers agents have agreed to some extent. So we further work out. We will sit with the exporters, agents and stevedores and see what is the ratio to be shared between them and between us.